काणी पुताचे मॉर्न. बरयणार डॉक्टर एडवर्ड एल नसरेत. सादर करता रनिटा पायस कारकळ, ओमान. मुंबई सांताक्रूज श्रीकृष्ण रिफ्रेशमेंट हॉटेलांत फाटल्या लगभग 3 वर्सांतावन काम करनासलो जुलियान सुवारेस, सुमार 47 वर्सां प्रायसो दादलो, आदल्या आयतारा रस्त्या अवघडांत घायोवन हांगाच्या सायन आस्पत्रेक दाखल जाल्लो. चिकित्सा सुफळ जायनासता तो दुसऱ्या सांजेर अंतरला. तो गांवांत दक्षिण कन्नडा जिल्ह्याच्या गोलीमार गांवचो म्हणून आपल्या सांगोडी वावुरतल्यांकडे सांगतलो म्हणलें सोडल्यार ताचे विशीं हेर कितेंय विवर ना. ताची निर्जीव कूड सायन आस्पत्रेच्या मॉर्चरींत दवरल्या. वारेसदार कोण आसात तर तांणी तुरंत संपर्क करीचे. पुडी साहेबान पोरण्या दिसाळ्या पत्रार वाचतना जेतूबायेचे हात पांय कांपोवंक लागले. तकली घुंवळ येताशें बगलें. पांयां पोंदली धर्ण आपापिन्स कोसलो न्हू आपूण धरणीक पडटा तशें जालें तिका. पुडीच्यो भरण्यो दवरिल्ल्या मेजे कुशीच्या कुंद्याक धर्ण आंगडीच्या सोफ्यार बसून पाटी वणकाली जेतूबाई. तूं सारकी आसाय मू बायम्मा? उदक जाय? ए सुपू, बायम्माक उदक हाड दी रे. बोबाटलो पुडी साहेब. दोळ्या वाटार नासची जेतूबाई कांय मती विण जायत म्हूण सांगून कावजेलो तो. इल्लीशी तकली गुवल्ल्या बरी जाली साहिबा, आतां सामा आसा. अय्यो देवा म्हज्या. इसुपून ग्लासांत हाण दिल्ल्या उदकाचे 2 घोट भरतस वणकाल्ली मुखार सरून बसली जेतूबाई. तुका गजाल कळीत आसा म्हूण लेखलें बाये हांवें. खबर आयकून तूं अशी गालमेल जाताय म्हूण सांगून गोतले आसल्यार तुका वाचून उंच सांगतो ना. काळीज बसून मोरशी तर म्हणालो पुडी साहेब. जेतूबाईन पिवन उरिल्लें उदक आंगडी कुशीच्या आंब्यारुकोच्या मुळांत उडयत. तशी मेल्ली तर कितलें बरें आसलें सायबा. असलें पुरो आयकूंक हांवें जीव आसा जे. वासून सांगल्याक उपकार तुजो. बशिल्ले तावन उठली जेतूबाई. तुवें सांगनातल्यार म्हाका कोणीय खबर दितो ना. पेपर वाचूंक आयिल्लें तर म्हजी गत अशी जातीये सायबा. पूत मेल्ली खबर सयत दिवची कोण नात म्हाका. तितली बेवारशी जाल्या हांव. आनी आतां कितें करूं? आसले तितले दीस नांव नासता गेलो पूत म्हजो. आतां मेल्ल्या वेळारय एक दिश्ट गेलचें भाग म्हाका भाग्योंक ना मू. जेतूबायचो ताळो गदगदलो. दोळ्यांत दुकां भरली. तुका खबर ना म्हळ्यार पातयेवंक ना हांव. लुंगी दंपरा पर्यांत उखल्लो मेजा फाटल्यान कदेलार बसून म्हणालो पुडी साहेब. तुमचो तो गुरकार आसा पळय पेद्रू मास्टर. पूड व्हरूंक आयिल्ले ताचे कडेन पयर सांगलें हांवें. जिल्लू तुजो पूत म्हज्या पुता इस्मायल असो क्लासमेट न्हय तो. हांवें सांगल्यार पेद्रू मास्टर आपणाक जिल्लूक पळयल्लो उडास ना म्हणालो. तो कसलो गुरकार म्हणटाय? केण पिंकान कन गेलो. गुरकारान मोन केल्यार पाद्राबा कडेन सांगून जिल्लूचे मोर्न हांगा हाडयेत न्हय बाये. पयशिल्ल्या दुबायंत कोयटांत मेल्लेल्यांक हाडनात वे तर. बंबय मेल्ल्याक हाडूंक कितें? पुडी साहेब राजांव उलय लागलो. पेद्रू मास्टर आमचो गुरकार न्हय सायबा म्हणाली जेतूबाई. तो काल आमच्या इगर्जेच्या मंडळाचो अध्यक्ष म्हणटात. पेद्रू मास्टर सलहा मंडळाचो अध्यक्ष म्हूण सांगूंक जेतूबाई कळीत नातलें. पुडी साहेबा कडेन परतून तिणें तें खबरेपत्र घेतलें आनी जिल्लूचो फोटो परत जोखून पळयलो. खबरे सांगता आसलें जिल्लूचो फोटो. पयले फावटी पळयल्यार जिल्लू सोस्स म्हणून जेतूबाईनी वळखूचे परी नातलो. कपाल नाक आनी खाडकी बापयचे बरी दिसताली सोडल्यार तो जिल्लूचो फोटो म्हणून जेतूबायेक ती कस्स दुबाव जावचें तशें आसलो. मुरकाडी देवळाच्या 13व्या दिसा जाल्ल्या मारामारेंत तनकाबायलाच्या कुट्टी पुजारीक तोणक्यांत मारिल्ल्या अपराधाचेर जिल्लूक पोलिसांनी कैद केल्लो. तो 27 वर्सांचो हून रगताचो तरणाटो.
जिल्लू दडंग जिवासो. कुडीपर्यंत ताचे मुस्कर सावळेंच तरी तवळ तरणाटपणाची हुणसाण ताच्या मुस्ताकार आसतली. फुगरे गाल, कपाल रुंद आनी खडकी त्या सारकी अर्दी गोळ आसून जिल्लू आकर्षक व्यक्तित्व असो. जेतूबायन गोलीमार पोलीस स्टेशनांत निमाणे पळयल्ले जिल्लूचे मुस्कर आतांय तिच्या मतींत खंचून आसले. मार केल्लो कुट्टी पुजारी आस्पत्रेंत मेल्ल्यान जिल्लूचेर खुनी असो अपराध पडलो. पोलिसांनी कुडा इल्ल्या 2 हप्त्या उपरांत कोडी अळतावन तनकी करूंक हाडिल्ल्या जिल्लूक ती स्टेशनांत मेळोवंक गेल्ली. त्या वेळार जिल्लूचें गाल, वोंट आनी खाडकी ताशी नासता सोडिल्ल्या खाडीन भरून गेल्लें. दोळ्यांनी पुरासण आसल्यारी पर जळून जावंक नातलो. जिल्लू कडेन उलोवंक जेतूबायक पोलिसांनी सोडूंक नातलें. पुताक त्या गतीर पळयतस ती कसकसोन रडिल्ली. पूण जिल्लू बोगणां व्यक्त करिनातले इमाजे परी आसलो. ती दिश्ट उपरांत कितल्याशा रातींनी सोपनेल्ल्यान जावयेत तिच्यान विसरूंक जावंक ना. जिल्लूचें तें व्यक्तित्वाचें रूप तिचे मतींत खंचून उरलें. पुडी सायबान दिल्ल्या दिसाळ्या पेपरार छापुल्ल्या तस्विरेंत जिल्लू बरो दिसतलो. अपुरबायेन खाड तासून मिश्यो बारीक केल्लो. गाल पयलेंचे परी भरोन नातलें. जिल्लूचे कपाल आनी खाडकी बदलूंक ना म्हूण बगलें जेतूबायक. नांव गांव सारको आशिल्ल्यान खबरेर आसलें जिल्लूच म्हणलें जेतूबायन मानून घेतलें. पेपर धोंड तिणें आपल्या पोतान घालें. चड उणें हर एका ब्रेस्तारा गोलीमार सांतेक आयिल्ले जेतूबायन एका हफ्त्याक जाय तितली कसर, सुनो, पान मार्केटींत मोलाक घेवन जया शेट्टीच्या कांतीबारातावन क्वॉर्टर्स वरासो 4 बोतल्यो घेतिल्ल्या उपरांत निमाणे पुडी सायबा कडेन 100 ग्रामाचे पुडीचे 3 पॅकेट मोलाक घेवन घरा वेचें आसलें. तशें मोवन जाल्यार आनी सट्टाव सांतेक सांजेची आयिल्ली तर थोड्या फावटी बारांत कावंटराच्या फाटल्यान आडोसांत रावन 100 सोरो पिवंसो आसल्यारी दनपारां या सकाळीं 12 आयल्यारी जेतूबाई सोरो पियेनातली. जिल्लूच्या मरणाची खबर मेळिल्ले ते दीस ती सकाळींच सांतेक आयिल्ली. पुताच्या मरणाची खबर आयकल्ले उपरांत ती धादीसपर जाल्ली. सोडून 20 वर्सां तावन दोळ्या मुखार नातलो जिल्लू जैलांत मेला म्हणून 10 वर्सां आदींच गोलीमारांत आयकल्लें. जिल्लू सांगाता जिवावधी शिक्षा जाल्लो संक्राचार्यचो पूत शिक्षा काबार जावचे पयलींच कितें पिड्या लागून जैलांत मेल्ल्यान जिल्लूय मेला आसतलो म्हूण सांगून लोकांन दुबाव उसारल्यारी पयलें ती जिल्लू जिवंत आसतलो, एक ना एक दीस मेळटलो म्हूण लेखताली. पूण वर्सांच्या वर्सां ताची खबर आसनातल्यान हळतान तिणें जिल्लूक मरणांत दाखल केलो. त्या उपरांत 2-3 वर्सां मेल्ल्यांच्या फेस्ता वेळार सराग जिल्लूक तिणें मीसय दिल्लें. तशें जाल्ल्यान दिसता पुताच्या मरणाच्या खबरे वरवीं तिका बगचे कळवळे, दोळ्या मुखार आशिल्लो पूत एका मेल्ल्या आवयक बगचे तितले विशेश नातले. न्ही तर ती काळीज बडोवन रडती. पूण आवयचें काळीज आवयचेंच. जिल्लू इतले दीस जीव आसलो, आतां सरला आनी ताची कूड वारेस्तारां खातीर राखून आसा म्हणलें उडासा घेतना तिचें काळीज फुमार जालें. दोळ्यांनी दुकां भरोन आयलीं. त्या चिंतनांनी आसतना पुताचें मरण कशें तरी गोलीमारांत करीजे म्हणली एक आशा तिच्या तावन किर्लोन वाडोन आयली. आपणें कितें करचें म्हणले विशीं चिंतीत ती घरच्या वाटेक लागली. सकाळीं कामाक गेल्लो दुजे येताना काळोख पडटा आनी आयल्यारी नागभोर पियोन येवचें ताका शिंतीत आसना. दुजे कडेन जिल्लूच्या मरणाची खबर उलयचे तर दुसऱ्या सकाळीं जालें. आनी घरा आशिल्ल्या शिली कडेन उलोवंक जाताय तें आपणाक पळयतनाच मूंग सगदकल्या सोरपा भरी फुसफुसता. पेन्शनाचे 1,500 म्हयन्याक दिता म्हणले पासत दुदाच्या गायराक दूद दिता म्हणसर ताळणें दवरून दूदकारणी परी आपणाक रांदिल्लें जेवण सोडता. न्ही जाल्लें तर
दूतुरासो रोसू खणांत बुरसून लगाड काढते दळदिरन्स सुनेसो उगडास काढतानाच तिचे पींत खदवळतलें. वाटे कुशीन वाडिल्ल्या करंडाची फुलां कापडाक लागतलीं जाल्ल्यान गागऱ्याची सकयली कुसू वयर कुल्ल पेंगटाक होवन आमसोराची मेटां काडलीं जेत्तूबायन. घराव्याच्या वाटेर वाड्याच्या गुरकार सोंताबाच्या घरा जेत्तूबायक पावतना सोंताब वताक सोडयलेलें उकडलेलें भात परतीतालो. तुका खबर ना वे जेत्तू मावशे, जिल्लू मेल्ली खबर पेपराचेर येवन कांय 5 दीस जाले. पाद्रेबान म्हाका फोन करन दुजेक आपोवन हाडूंक सांगिल्लें. पेपराचेर आयिल्लो फोटो जिल्लूसो न्ही. जिल्लू केदा लागीं जेलान मेला म्हणून दुजेन पाद्रेबा कडेन बसून सांगलें. भात परतूंची कायदोडी सावळेक दवरून माटवाक आयलो सोंताब. ना सोंतो, तो फोटो जिल्लूस. पुडी सायबान सांगिल्ल्यान म्हाका कळ्ळें. हांगा पळय. पोत्यांतलें खबरेपत्र काडून दाखयलें जित्तूबायन. हांवें पळयलां मावशे, हांवेंच दुजेक पाद्रेबा कडेन आपोवन व्हेल्लो. दुजेन तो फोटो जिल्लूसो न्ही म्हूण सांगिल्लेंच पेपरार आसलो मानाय आमचो गांवचो न्ही म्हणून पाद्रेबान मुंबयतावन ताका फोन केल्ल्याक सांगलें. माथ्याक बांदिल्ले बायरस सुटोवन मुस्काराचो घाम पुस्तीत म्हणालो गुरकार सोंताब. पियेल्लें पिरवोंक नातिल्लें कोण्णा आमाशेक किरलेल्याक. आपलो भाव आपणाचो न्ही म्हणटात वे तर. सायबा सांत आमतुनी, हुस्कारली जेत्तूबाय. म्हजे कडेन एक उतर सांगिल्लें तर. दुजा कांय उणासो काण्णो जी न्ही जेत्तू मावशे, म्हळें सोंताबाचे गुरकारन मिल्लीन. मिल्ली चौकेन बसून मुठ्यां तांदलांत भात वेचून आसलें. मेल्लो जिल्लू वय म्हळ्यार मोर्न केल्यार मात्र पावना. ताणें मोर्त मारलो उगडास परत्यान सेसा मारा उलयत म्हणून लेकून आपणाक गोतूच ना म्हळें आसता दुजेन. करसी उरलो मानी उरलो. तासो मांडो तितलो धावाना म्हणालो सोंताब. पाद्रेबा कडेन वेताना दुजेन शेंकूंक नातिल्लें. पेपरार आसच्या फोट्यांत पळयतानाय म्हाकाय तो जिल्लूस म्हणून सांगून वळखूंक जावना. आनी जीव आसलो तर एक फावटी पुणी गांवाक येतो ना म्हणटाय तूं. काय फारामाशेन कोणाचो फोटो घालून जिल्लूचें नांव मेळ्ळें लागी. सोंताबान राजावीक सवाल केलें. कितलीं वर्सां जालीं गांव सोडून म्हणाली जेत्तूबाई चौकेक सडच्या मेटाचेर कुले तेंकीत. तितल्या वर्सांनी मुस्कर बदलना तर. फोटो जिल्लूसोस्सू. कपाल आनी खाडकी पळयल्यार ताच्या बापयचे बरीने. रागाच्या बोळान मारिल्ल्यान दिवरांसो मेल्लो शिवाय जिल्लू म्हजो मोर्त मारचे तसलो अन्नाडी न्ही. खंयच्या गिसांनी लागिल्ल्या वेळार जालें म्हूण मुस्कर दाखोवंक नाका आसल्यान गांवाक आयलो ना कोण्णा. जेत्तूबाय कळवळोवन म्हणाली. पेपर दी मावशे, हांव इल्लें पळयतां. हातांतलें तडपे कुशीन दवरून भायर सोफ्यार आयली मिल्ली. मावशेन सांगचें फटी न्ही. माटपिल्लें दिसाळें पत्र सोडोवन उजवाडाक धरन म्हणाली मिल्ली. मुस्कर पळयतना मिंगेली मास्टर बरी दिसता. जिल्लूच आसतलो. कोणाकोणाचो फोटो घालून जिल्लूचें नांव छापतात वे. मिल्लीक जिल्लू कसो आसलो म्हणून उगडास नातल्यारी मिंगेल मास्टराची वळख बरी आसली. वट्टारें म्हजें नशीब. कपालाक हात मान म्हणाली जेत्तूबाय. म्हज्या जिल्लूचें निमाणी एक दीस तरी घालती. तूं एक काम कर म्हणालो सोंताब कोडेचेर चडोवन बसतना. आमच्या पाद्रेबा कडेन उलय. ताका मुंबयंत जिल्लूची कूड खंय दवरल्या थंय ताची खबर कोण घेता सक्कळ गत्त आसा. पाद्रेबाच्या वळखीच्यानच पाद्रेबाक फोन केल्लो आनी ताणेंच पेपरार घाल्लें की. आमच्या पाद्रेबान मोन केल्यार जिल्लूचें मोर्न खंडीत हांगा आडी येता. आमच्या पाद्रेबाचे मुंबय जण आसात. रेतीर दिवंक वचून आसताने तो. आतां एके रेतीर दिवंक गेला. ताणें येवचें मात्र परवां शेनवारा रातींक. सोंताबान दिल्लें सूचन जेत्तूबायक पसंत जालें. तिणें परातिल्यार पाद्रेब ना म्हणसो ना म्हणलो बरवसो तिका आसलो. विगारा कडेन उलयल्यार तो जिल्लूची कूड हाडूंक आदार दीत म्हणलें समाधानेन जेत्तूबाय घरच्या वाटेक लागली. जेत्तूबायक दोनपरां जेवंक कुस्स जालें ना.
2 शितां बशयेंत कणगवन ताक बरसून कशें कशें हातान धरल्यारी तोंडाक उरूंक जालें ना. निमाणें बशयेंतले सक्कट गोरवांच्या ताळण्यांच्या मडकेंत घालून ती उठली. बा, कित्याक उरवून बसलाय? ताप येताये म्हूण सांजेर इस्कलोतावन आयिल्ल्या नातेन विचारल्यारी जेतूबायन गजाल भुरग्यां कडेन सांगली ना. ताणेंकय आवय कडेन सांगून शिलीन उपरांत सरल्या जिल्लूक आनी आपणाक शिरापचें जेतूबायक नाका आसलें. शिली तिच्या कडेन उलयनातलें, मात न्ही मुस्करसेत पळयनातलें. कांय अवकाश मेळ्ळ्यार जेतूबायेक वत्तू दिवन हिणशितालें. जेतूबाय मात्र झगड्यांक इडें दिनाये म्हणल्या खातीर तुजेय दीस येताले म्हणून आपणायतल्याक शिरापून शिलीन कितें उलयल्यारी आयकल्लें आयकूंक ना तशें करताली. त्या राती तुजे घरा येवच्या पयलींच जिल्लूच्या आत्म्याक सडीत एक खण तेर्स मागून शितासो नीस पियोन सदांचे परी सौकेन करून शार मांद्री सोडून न्हिदली जेतूबाय. हरशें जेवच्या पयलें आपल्या पेटेंत जोगासणेन दवरिल्ल्या क्वॉर्टराच्या बोतलेंतले अंदाजेर 60 तितलें काण उदक बरसून एकाच गोटान पियोवच्यान जायजे. उश्याक तकली लागलीच तिका न्हीद पडटली. ते सांजेर ती पियोंक नातली. सांगाता तिका जिल्लूचो उडास इतलो दोसतालो, न्हीद ती सरशीन येवंक नातली. सोरो पियोन सांता तस लगड काडली. घोवाचो मिंगेल मास्टरचो उडास आयलो तिका. मी 3 पिये म्हळ्यार आयकनातलो. सदांच नागभोर पियेतालो. इस्कोलांत कोणाच्या भुरग्यांक बुधबाळ शिकयताल्या ताका आपल्या भुरग्यांक एक बरें शिकप दिवंक जालें ना. भुरग्यांची खबर घेनाय म्हणून जेतूबायन दुरसाल्यार मास्टराची भुरगीं शिकनात म्हणून भासतालो. बापय बरो आसलो तर दुजे क्लाशींनी फेल जावन समाज 7वी सयत शिकूंक जायनासता ह्या गतीर पावतो ना. बापायची संवय दुजेक लागल्या आनी जिल्लू मोवाल्यांच्या पंगडांत बरसून मारफार करतो ना आनी आतां वारेसदार नासता मरून पडतो ना. ಒಟ್ಟಾರೆ हें सक्कट पळोवन करगोंक आपणाक निर्मिला. तिचे दोळे भरोवन आयले. ती तशें चिंतून आसतनाच दुजे व्हडल्यान गाळयो दीत आयलो. पियेल्लें तकलेक चडल्यार घराक लागीं जाताना कोणाक गाळी दिवची संवय ताची. मेल्लो म्हजो भाव न्ही त्या गुरकाराच्या आवयचो घोव. कोणाचें मोडें हाडन पुरूंक म्हज्या बापयन कुडचेल्या मिंगिलीन कितें हांडोपून दवरलाय. मालुणकनचो म्हजो भाव जेलांत दोरी काणगोन मेला. दुजें मालवून भितर सरलो. कालें जालें, आतां काल्या बोबाडताय. शिलीन देगणो घालो. तो 3 गासाचो गुरकार पेटेन सक्टा मुखार जिल्लू मेला ताचें मोर हांगा हाडिजे म्हणटा. मोडे हांगा हाडूंक कितें तो रांदू करगी. गुरकार जाल्यार ताका जालें. बायलोचे देंगणे पडलेंच तुजेचें आमाल थोडें पिरवालें. ताळो मोव जालो. कोण सांगता म्हणून तूं काल्या बोबाडताय. म्हातारेक पूत गोटक्क जाल्ली आनीकी खबर ना. ना जाल्यार आराबयो दिवन 4 गांव एक करती. ताळो दुजेक आयकोचें तितलो ल्हान जाल्यारी शिलीन उलयलें जेतूबायक आयकलें. त्या खुनी घराक हांगा हाडन खंयच्या सांतांची माती दिजे. खंय मेला त्या गांवची माती खावन वसना तिशीन. आमकां भुरगीं आसात. खुनी केल्ल्याच्या कुटुंबाची म्हळ्यार आमच्याचें फाल्यां जावचें ना. शिलीन दुजेक भितर व्होन व्हेलो. कितलेय आमाल तकलेर आसल्यारी बायलेचें उतर मिरवून वसनातलो दुजे. तशें कांय आड उलयल्यार दुजेच्या कानपाट्याचेर 4 बसोवंक शिली पाटी करचें न्ही. दुजेक आनी शिलीक मेल्लो जिल्लू म्हणून सांगून निगंट आसल्यारी जाय म्हणून नेगार करतात म्हणलें जेतूबायक स्पश्ट जालें. जिल्लूचें मोर्न दुजे आनी शिली गोलीमारांत करूंक खंडीत तपोवची नात म्हणलें समजून तिका आनीकी चड कळवळे बगले. तांच्या खडपा काळजाक मदेंतच शिरापून कूस बदलून न्हिदोंक पळयलें तिणें. पाद्रापा कडेन परतुचें
दुजे शिली जिल्लूचे मोरनु घरातावन काडूंक आयकनांतर मोरनु शीदा इगर्जे कಡೆ हाडचें आनी सोंतापा कಡೆ सांगोन वाड्या घरांक खबर दिवन इगर्जे कಡೆ तावन उंच मातयेक पोवचें. बँड नाका पेट करच्या विशेंती कಡೆ एक उण्याची पेट करूंक सांगची. कर सापुणूच पळयता असल्या चिन्नांनी न्हिदून आसचे कडेन सती उमाळ्यान बरोवन आयली. मरणाचे पेटेंत न्हिदून आसल्या जिल्लूच्या निर्जीव कुडीक पळयल्या परी जाताना तिका तडवंक जायनासता हुस्कारूंक आयलें. आवाज करिनासतनाच रडली ती. जिल्लूचें मोर गोली मारांतच जातलें म्हणल्यार बरोवशान कांय इल्ली तृप्ती भोगल्यान दिसता. मध्यान उतरातना तिका न्हीद पडली. आदल्या राती तुजे शिलीचें उलयल्लें आयकल्ले उपरांत जिल्लूचें मोरन गोली माराक हाडचे विशीं आमाल पिरवल्ल्या दुजे कडेन उलोवन फायदो ना म्हणून जित्तूबाईन समजल्ल्यान सकाळीं उठून सदांचे परी गाद्या मेळ्यार रातीच्या पाक्यांनी शिवताना सांपडलेलीं पोपळां पण्णाचीं फळां आनी जोडून पडलेलीं मोडलां विंचूंक गेली. तो दीस शुक्रार. शनवारा बँकाक रजा आशिल्ल्यान समस्यो जायत म्हणून लेकून जेत्तूबाई 10 वरां जातच भायर सरून बँकाक गेली. शिलीक नाती कडेन धाड दिवचे पयशे आनी तिच्या आड कर्साक 500 रुपये म्हयन्यांत काडले उपरांत पेन्शनांत उरिल्ले जमोवन जेत्तूबाईन फिक्सडान दवरिल्ले 20,000 आसले. फिक्सडाचे 3 रशिदे व्हरून सक्कड 20,000 तिणें वाटयल्ले. जिल्लूचें मोर तितल्यान करयत आनी एका वेळा उणें पडल्यार पेटेंत आसचे भांगाराचे मुरग्यो आडोव दवरचें म्हूण तिणें लेख घालें. फाटीं येताना इगर्जे कडेन गेल्या तिका पाद्र्या आयतारा सकाळींच्या मिसा उपरांत मेळत. ताणें रेतिरे गेल्लो येतानाच शनवार मध्यान जायत म्हणून मिरनेमान कळयल्लें. सांगया म्हणून जिवेच्या तकले तितलो आयल्यारी जिल्लूच्या मरणाची खबर तिणें मिरनी कडेन सांगली ना. आयतारा पाद्राबा कडेन उलयल्यार मुंबयतावन सोमारा मोर्न हाडटीत. एकच सोमारा ना तर मंगळारा जिल्लूचें मोर्न गोली मारान करयेत म्हणून जेत्तूबाईन लेखलें. दुबायंत मस्कतांत सरल्ल्या गोली मारांतल्या सबाराच्यो कुडी विगारान बचपे हाडन उपरांत गोली मारांत मोर्न जाल्ली जेत्तूबाईक कळीत आसलें. पाद्राबान फोन केल्लेंच मुंबयतावन जिल्लूचें मोर्न विमानार हाडटलें म्हूण ती पातयेली. शुक्राराची रात आनी शनवाराचो सगळो दीस जेत्तूबाईन उद्वेगान पाशार केलो. पाद्राबा कडेन उलयल्ल्या शिवाय मरणाची कितेंय तयाराय करचे बरी नातलें. पाद्राबाक रेतिरेक वचूंक होस्सो वेळ जाय आसलो गी म्हणून सयत ती खंत उसारूंक लागली. उद्वेग आकांत आतुराय वांटून घेवया म्हळ्यार जेत्तूबाईक पातयेण्याची कोणीय नातली. हरशी आयतारा संजेच्या मिसाक वेची जेत्तूबाई त्या आयतारा वग्गी उठोवन सकाळींच्या मिसाक गेली. आयतारा मिसाक सुखय नस्तावेची सवय आसल्यारी जेत्तूबाईन मिसा वेळार तितल्या बऱ्यान मागून कितलीं वर्सां जाल्लीं गी. त्या आयतारा मिसाच्या लंबायक जिल्लूचें मोर्न सायन गोली माराक पावून दी आनी तें बऱ्यान जावं दी म्हूण सांगून तिणें चीत दिवन मागलें. मीस जाल्लेंच तुरंत पाद्राबाक मेळोंक गेल्यारी पाद्राबाक हेर राटवळे आशिल्ल्यो. गोली मारचो सरताव लोक वर्सोसो कायदो बांदूंक आंग येयल्लें आनी देवादीन जाल्ल्यांक मिसां दिवंक मुदयेचें काराराचें काजाराचें दीस ना मेळूंक आयतारास पाद्राबाक सोदून येतालो. तशें आयिल्ल्यांची खेट उणी जाता पर्यंत थोडोसो वेळ जेत्तूबाई राखून रावली. जिल्लूच्या मरणाची खबर आमसोरान उलोवची न्ही म्हूण ती जाणा आसली. तूं आतां आयलाय वे मावशे म्हणालो पाद्रेब जेत्तूबाईन आपणाचें घर सांगलीच. तुज्या दुजेन अवघडांत अंतरल्यांची आपणाक वळखूच ना. जिल्लू जेलांत मेला म्हूण सांगिल्लेंच. हांवें मुंबयतावन फोन केल्ल्या सोशल वर्कराक तो हांगा सोंसूं न्ही म्हूण सांगलें. जेत्तूबाईच्या खांद्यार हात दवरून म्हणालो पाद्राब, म्हाका कितें कळीत मावशे तो तुजो सुपूत म्हणून. वारेसदार नातल्यो कुडी मुंबयंत म्युनिसिपाल्टीचे दवरनात. ताणें दुसऱ्याच दिसा त्या कुडीची विलावारी केला काय मावशे. इलेक्ट्रिकाच्या सरयेचेर हुलपयल्या.